सर्वेस्परा सगळ्या बरो तूं चोड दे बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमची सव्यासू तुमचे सव्यासू देवाचे कृपेन जिविताची नवसरणी करून त्याच देवाक गोवाय दिवंक आमकां आदार कर म्हूण इमिसाचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातखां वळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सरपत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच संकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुर्शे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना प्रार्थना माग. मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरज ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. मागुया आयच्या दिसाक जी कोण आपलो जल्म दीस मनयतात, जी कोण आपल्या काजराचें वरोस मनयतात, देवान तांकां सुभां बेसांवांनी सुभां आशिर्वादांनी बरोवंक मागुया. मरून गेलेल्या भावा भयणांक जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळून घेवंक मागुया. तरेतरेचे पिडेक लागून कश्टावतात, जांकां कोणाक भलायकेची गरज आसा, करून कोरोना व्हायरस कोविड-19 हे पिडेचे बोले पडलेले आसात. देवान सगळ्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक सुरक्षीत दवरूंक कुडियोत्म्याची काळ जमनाची भलायकी फावो करूंक मागुया. मोगान आपुरबायेन आप कुशीन जायती आमची भावां भयणां ह्या असल्या भावां भयणांची सेवा करतात. देवान सगळ्यांक तांचे बऱ्या करण्याची मुजरी फावो करूंक ही पिडे शिडे वेळार राखूंक आनी सांबाळूंक मागुया. जायत्या जाणांनी तरेतरेच्या गरजां खातीर आपणा पासत मागूंक लायला. जायत्या जाणांक आमी मागतले म्हूण मागण्याचें आस्वासन दिलां. सगळ्यांच्यो गरजो मागणी इंतेन्स जावं हे मिसाचे भेटेंतल्यान ह्या जमात प्रार्थनांतल्यान देवा बापाक उबारुया. देवा सर्व वस्तूच्या रोचणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ इश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. तुमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सोवे आणि पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आणि रासवट चलयता सासनाच्या सासनात आमेन. आमेन. भाग्यवान पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांवें तुमकां पोरगोट केला, तुमी मानून घेतला आनी तीर भावार्थान सांबाळटात त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. हांवें तुमकां तें पोरगोट केलें तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें, नाजाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फोड. बरें तर पयले सुवातेर जी हांवें शिकोवन घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तकां प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो, ताका निकिपिलो. पवित्र पुस्तकां प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500हून अदीक भावां भयणींक दिश्टी पडलो. हातूंतलीं जायतीं जाणां अजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेल्यांत. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगळ्या धर्मदूतांक. सर्व शेवटी म्हाकाय दीस भरचे आदीं जल्मलेल्याक तो दिश्टी पडलो. धर्मदूतां मदें हांव निमाणो देवाचे पवित्र सभेक हांवें दुमाळो दिलो देखून म्हाका धर्मदूत म्हणूंकूय फावना. तरी देवाचे कृपेन हांव धर्मदूतूच आनी ताणें म्हाका दिल्ली कृपा निर्फळ जावंक ना. पूण परतेंच जाल्यार दुसऱ्या सगळ्यांहून हांवें अदीक वावर केला. म्हजे वस्तूंकीनूय, पूण म्हजें सगळें आसा तें देवाचे कृपेन. पूण तें जावं वा हांव जावं तेंच आमी पोरगूट करता आनी तेंच तुमी सोत मानलां. देवाचे उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेश्वराक दिनवासात तो कितलो बरो म्हणुया. सर्वेश्वराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेश्वराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माई मोग मितमेल नासलेलो. इस्रायलाच्या पुतंदुवांनी म्हणचें ताचो माई मोग मितमेल नासलेलो म्हणुया. सर्वेश्वराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेश्वराच्या उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेश्वराच्या उजव्या हातान केल्लीं कर्तृत्वां हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेश्वराची कर्तृत्वां वाखणटलो म्हणुया. सर्वेश्वराक दिनवासात तो कितलो बरो. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दितां. म्हजे देवा, हांव तुजें किर्तन गायतां. दीस रात तुजी स्तुती म्हज्या ओंठार हांव करीत आसा म्हणुया. सर्वेश्वराक दिनवासात तो कितलो बरो. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय जय. कश्टोतेल्यान तुमी भार वाटायतेल्यान तुमी म्हजेशी याद सोगली. हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय,
Sorvisborak zui zui. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. फारिसेवांतल्या कोण एकल्यान आपणागेर जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागलें आनी त्या फारिसेवागेर वचून तो जेवणाक बसलो. त्या गांवान वायट नांवाची एक बायल आसली. तो फारिसेवागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून ती चंद्रकांती आयदनांत पोरमोळीत तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयाशी फाटल्यान रावन आपल्या दुखांनी ताचे पांय धुवंक लागली आनी आपल्या केंसांनी ते पुसून तांचो उमो घेवन तांकां तेल लायत आसली. ताका जेवणाक आपयलोलो तो फारिसेव हें पळयोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो, हो प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आफुट्टा ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणो जातलो आसलो, कित्याक ती पातकीन. परतिपाळ करून जेजून ताका म्हळें, सिमाव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हळें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक 2 रीणकारी आसले. एकलो 500 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांकूय रीण भोगशिलें. म्हणटच दोगांतल्या कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो? सिमावान जाप दिवन म्हळें, अदीक भोगशिला ताका अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हळें, सारकेंच सांगलें. आनी बायले वाटेन वळोवन ताणें सिमावाक म्हळें, तुवें हे बायलेक पळयल्या इमो. हांव तुमगेर आयलो आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें ना, पूण हिणेन आपल्या दुख्खांनी म्हजे पांय धुले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलो नाय, पूण ही आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयाचो उमो घेवनूच आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें नाय, हिणेन पोरमूळ हाडून म्हज्या पांयांक लायलो. देखून हांव तुका सांगता, हिची जायतीं पातकां भोगसली अशें म्हूण हिचो व्हड मोग दाखोवन दिता. जाका थोडें भोगशिलां तो थोडो मोग दाखयता. आनी बराबर जेवणाक बसले ते आपणा भितर म्हणूंक लागले, पातकां लेगीन भोगशिता तो कोण हो? आनी ताणें बायलेक म्हळें, तुज्या भावार्था वरवीं तुका तारण मेळ्ळें, शांतीन वच. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा सर्वेस्पुराक दिनवासात तो कितलो बरो. देवाच्या उतराक आमी ह्या उतरांनी जाबाब दिला आनी खऱ्यांनीच ह्या सर्वेस्परा देवाचें बरेंपण हायच्या दोनूय वाचपांतल्यान जावं पयले वाचपान जावं शुभ वर्तमानांत अनुभवलेल्या भाग्यान पावलोन आनी हे वायट स्वभावाचे वस्तुरेन अनुभवले. देवाची कृपा, जेजूची कृपा तांणी आपल्या जिवितांत अनुभवली आनी हेच देवाचे कृपेन जिविताची नवसरणी करून त्याच जेजूक ती दोगांय गोवाय दिवंक पावली. होच संदेश तुका आनी म्हाका आयच्या दिसाक ह्या देवाच्या उतरांतल्यान. बाबा म्हणून पयले वाचपान भाग्योन पावलो कोरिंथकारांक बरयलेले चिटीन पोरचेक आपणें कितें अनुभवलां ताचो उगडास करता. जें कितें पवित्र पुस्तकान आसा, जेजूच्या कोश्टां, मोरना, पुनर्जिवंतपणाची खबर तो सांगता. आनी आखरेक तो हेंच आपूण एक दवरून न्हय तोरी आसतना दवरून कित्याक पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच दमास्काचे वाटेर आपल्याक अनुभव मेळ्ळो. जेजून आपल्या जिविताची नवसरणी करूंक आदार दिलो. जेजून पुनर्जिवन जाल्ले जेजून आपल्याक दामास्काचे वाटेक वेता आसतना कृपा फावो केली. कित्याक हेंच ह्या पयल्या वाचपान बाकीन पावल ओळखून घेता. क्रिस्ताक पिडापीड आपूण दितालो, क्रिस्तांवांक आपूण सोतायतालो, पूण त्याच देवाची कृपा, त्याच जेजूची कृपा म्हाका फावो जावन हांव त्याच जेजूक पोरगोटूंक लागलो. आनी देखून
हांव दोन दूत कसो अशें बाकीवन पावलो बोडायेन खात्रेन बोरवाशान म्हणटा आनी त्याच जेजू जाका तो पिडापीड दितालो त्याच जेजूक जिव्या जेजूक परगटून तो गोवाय दिता. जेजूची कृपा देवाची कृपेन बाकीवन पावलो भरता आनी हेच कृपेन भरून त्याच देवाक गोवाय दिता. सर्वेस्पराचें बरेंपण बाकीवन पावलो आपल्या जिवितांत अनुभवतान देखून देवाक दिनवासता. हाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू फारिसेवागेर सिमांव फारिसेवागेर वेता तेन्ना आपयता ताका जेवणाक आपयता. जेजू तें आमंत्रण मानून घेता तांच्या घरान वेता. तेदे वेळार वायट स्वभावाची पातकी नसतरी जेजू सिमांव फारिसेवागेर गेला म्हूण ओळखून घेता. तेच्या कानार पडटा तिका खबर मेळटा आनी धावी धावी वचून वायट वस्तरी पातकी नसतरी वायट स्वभावान भरलेली वस्तरी ही आपले पातोक एके भाशेन जेजूच्या पांया सरशी रोडटा आनी हे पातोक रोडून जेजू सवे एक तिची काकलूत जेजूची कृपा ती अनुभवता. आनी हेच कितें जेजूय बी त्या वेळार सोबे माजार पोरकोट करता. तिची चोड पातकां बोगशिल्ली देखून तिचो हो चोड मोग दाखोड करता. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. भवमडेन हे वस्तुरेनूय जेजूचें बरेपण आपल्या जिवितांत अनुभवलें. जेजूची कृपा तिणेन आपल्या जिवितांत अनुभवली आनी जेजूक तिणेन पोरगोट केलो. जिविताची नवसणी करूंक त्याच जेजूची कृपा तिका फायद्याची जाली. आज तुजी आनी म्हजें कितें काय तोच बागेवन पावलो आपले एके चिटीन आमकां उगडास करून म्हणटा म्हजी कृपा म्हजी जेजूची उतरांचो आमकां उगडास करून म्हणटा म्हजी कृपा तुमकां पुरो. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. पवित्र पुस्तकांतली उतरां ती बागेवन पावलो ह्या उतरांचो उगडास करता कित्याक आपणेनूच जेजूची कृपा अनुभवली आनी आमी ती अनुभवची. हे कृपेन आमी वाडत वेचे. ही कृपा घेवन आमी आमच्या जिविताची नवसणी करून जेजूक गोवाय दिवची. हो हुस्को बागेवन पावलुचो देखून बाफामडेनो देवाचे कृपेन दिसा दिसपटी आमी वाडत वचुया. देवाचे कृपेन आमकां भोर म्हूण मागुया. देवाचे कृपे वरवीं जिविताची नवसणी करपाचो प्रयत्न करुया आनी तातूंतल्यान देवाचें बरेंपण तुवेन आनी हांवें अनुभवूंक पावचें. हेंच करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन तुका आनी म्हाका आयच्या दिसाक त्या जेजूची कृपा आनी बळ फावो जावंक मागुया. भेटून एक आमी गायन गावुया. निष्कळंक निर्मल उंडो C27 पान 39 C27 पेज 39. निष्कळंक निर्मल उंडो देवीचेर आमी घालता सासणाच्या पवित्र बापा तुझा समोर पिता पोदोळी आसल्या पासो सोर्गीसी लोकां खातीर प्रितेच्या मुनशा पासो सगळ्याच्या तारणां खातीर पोदोळी आसल्या पासो सोर्गीसी लोकां खातीर प्रितेच्या मुनशा पासो सगळ्याच्या तारणां खातीर. म्हज्या बाबामडेने हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे.
आम्ही जावन ऐकल्यान तुझ्या मानाक केल्ली भेटवणी सोमेस्ताचे सोडवणेक उपकार शिकूर या मी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूताचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका सोय. स्वर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपली आशिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत फातकांची बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawarta gut purgatoria. Gesù melo, Gesù ci wonzala, Gesù nowiani etolo. Bapa, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुझे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बांबणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिजो पोती भाग्यन झुजे भाग्यन दोनरूत
आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. खऱ्यांनीच सर्वेस्पराचें बरेंपण साबार पावटी आमच्या जिवितांत आनी थांबनासतना घडयेचे घडये आमी अनुभविता आयल्या. देवान सर्वेस्परा देवान आपल्या बरेपणान आमकां बोल्ल्यान बो करून गरजेच्या वेळार फावो ती कुरपा देवान आमकां मेळोवन दिल्या आनी कुरपा घेवन जिविताची नवसरणी करून ताकाच आमी बऱ्या जिविता वरवीं गोवाय दिवंक पावल्या. देखून देवाचे कुरपे खातीर, देवाच्या बरेपणा खातीर आनी ताचे बरोबर हे दुसरें साबार बरेपण, देवाचो आशिर्वाद बेसांव आमकां फावो जाल्ल्या खातीर सर्वेस्पराक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवा बापाक दिनवासून बाराबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदा काल तुमची सोफी आसूं. तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुपागी. सोम्या तुवें तुमचे भितर येवचे हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमिन्याचे मागणे. म्हजे जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोवमळीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका सुखाय कोट्टा. तुजे सुशिलो कोसरून केन्नाच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. म्हज्या जेवणाक येयात. D28 पान 62 D28 पेज 62. म्हज्या जेवणाक येयात. बाबळ कशी बसात म्हज्या कुडीन रोगतान कशी दादोस जायात. म्हज्या जेवणाक येयात. बाबळ कशी बसात म्हज्या कुडीन रोगतान कशी दादोस जायात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत
कोरोना व्हायरस हे पिडे सुमयार देवाची काकलुतीक मागणे. सोरपदवेदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोतवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक गोठाय दी. पिडेस तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोरनाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडून हाडूं. अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर भावार ठेवता त्या धर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजे सवें तांकां वरवांचो मेळूं. जो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सुर्गेच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडींत आमी भोगीचो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका शेवटाचे गायन गावुया. E4 देवाक आर्गां दिवुया. पान 70 आनी 8. E4 पेज 78. आमी तिसरो श्लोक गावचो. आमचे